काल तुम्ही खंय तरी सी एमा कडेन हें केलें मिटींग केल्लें कोला संदर्भात कितें सी एमाचो रिएक्शन आहा? काल आमी सगळे कावन्सिलर सी एमाक मेळपाक गेल्ले कित्याक सी एमानूच आमकां अपॉयंटमेंट दिली रिगार्डींग द कोल इश्यू आनी हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कावन्सिलाचेर सगळ्या कावन्सिलरांनी जे चिंतलें तशेंच आमी फुडाकार घेतलो आनी आमी पयलीं मिटींग घेतलेली आनी तेन्ना आमी सांगलें आमकां वास्कोन कोल नाका म्हणून आनी मागीर आमदारान सांगलें हेंच आमी वचोन सी एमाकूय आमी आमचें कितें आहा तें उलोवन लेटर ताका दिवया म्हणून आनी काल जेन्ना आमी सी एमा कडेन गेले आनी तेन्ना तिनूय आमदार तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा आमदार दोनूय आमदार मुरगांवचो आनी वास्कोचो आनी इवन आमचो पालकमंत्री मोविन सरूय आसलेलो आनी तोय उलयलो आनी इमिडिएटली सी एमान सांगलां जो कोल इंडोनेशियाचो जो येता तो सगळ्यान घाण करून तितून वास मारता तो खंय तरी आपूण पयलो बंद करतलो आनी मागीर कितें आहा तें प्रोसिजर करून आमी म्हणलो काबार करुया कितें कशें आहा तें पूण आमकां आपणाक म्हणपालो मुरगांव तालुक्याच्या लोकांकूय त्रास जावपा जायना म्हणून आमी चिंतलो कावन्सिलान आमी खंय तरी डिसायड करून बाकीचो कितें प्रोसिजर आसा तोय आमी पळयतले आनी खंय तरी एका एंड हाडटले नाजाल्यार परत परत तें आनी जावपाक नाका म्हणून पूण पयलीं सी एमान सांगलां हें पयलीं बंद करुया आनी सेकेंड थींग आतां सद्याक तर म्हणपालो अदानीक आमी सांगून खंय तरी डोम घालुया म्हणून तेणी स्ट्रिक्टली काल तेजे कडेन उलोवन काल ते तांकांय आपयलें तेणी मागीर आमच्या मागीर आनी तांकां स्ट्रिक्ट सांगलां तो कोल बंद करपाचो आनी तो डोम घालपाचो आनी खंय तरी कमी करपाचें आनी स्टार्ट करपाचें आनी मागीर तर खंय तरी आमी कावन्सिलर मेळोन खंय तरी ताका एक तरी विलेवाट लावन खंय तरी कोर्सच हो बंद जावचो म्हणून आमकां आश्वासन दिलां मागीर फुडें कशें जाता तें मागीर पळया.